उर्बे माना मुखाळ बापूय तू आमचो पाटय आधार तुझो विज्ञान वारांनी राखसो लाभोय सांगा तुझो सुम्या तुझ्या या मंदिरान सुम्या बिटून शांत लिहितान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादा भक्ती उर्बे माना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. जेजू ख्रिस्ते मोगाळ भावन आणि भयणीनो सद्या काळाच्या 33व्या आयतारा 33rd संडे ऑफ द ऑर्डिनरी टाइम आमी आसा. लितुर्जीक वर्साचो हो निमाणो आयतार येवच्या आयतारा आमी जेजू रायाचें फेस्त संभ्रमतले आनी ताच्या उपरांतल्या आयतारा आमी आदवेंत काळ सुरू करतले. आनी ह्या खातीर आयच्या वाचपांनी जडते विशयांत ह्या आमकां दिल्ल्या जबाबदाऱ्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळटलें आनी ती पाळल्यार ह्या पाळना जाल्यार कितें जाता म्हणून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना देवान दिल्लें उरतें देणें जावन आसा भावार्थ. तो भावार्थ वाडोवंक त्या भावार्थांत वाडोवंक आमकां एक आपोवणें आसा. समर्पक रितीन भावार्थांत वाडोवंक जाय अशी मजत ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी मागून घेवया. सर आमचीं पातकां आमचे उणेपण खलतेपणी वळखून घेवन बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. खलते काळजान सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पुस्तक घेवन सदांच सांकवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकू सुमिया काकू Krista kakut Krista kakut Sumia kakut Sumia kakut महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्वता सुम्या देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर तू बापाच्या
उजव्यात पोचलाय, आमची मागणी मानून घे. कित्याक पवित्र त्या सांगाती देव बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तू सगळ्या धन्यांचो रचणार आणि धनी. तुझे दसल्या धन्याची सेवा करचे म्हळ्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख. देखून तुझे भक्तेंत आमकां सदां संतोष मेळासो कर. आमच्या सुमया तुझ्या बुधा जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आणि राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. म्हणवेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सुगुणी पुतीन कोणाक मेळत ती मोतया प्रास मोलादीक. तिच्या पोतीची काळीस तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना. आपल्या सगळ्या जिवितान ती ताका हित करता न्हय आहीत. ती बकऱ्या लावन आनी सण सोदून हाडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तूर विणटा. ती चाराकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी राड धरता. ती दुबळ्यांक आपलो हात उगाडता आनी गरजेवंताक ती पावता. आकर्शण कापाटी सबाय व्यर्थ. पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता तिका वाकवणी फावो. तिच्या आताच्या फळांत तिका वांटो दिया आनी तिच्यो करण्यो शहराच्या दारवट्या कडेन तिका वाकणू. देवाचें उतर हें. देवाचें उडुपकार. सर्वेस्पराक पियेतात तीचो भागी. सर्वेस्पराक पियेतात तीचो भागी. सोम्याक पियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टाची तुका खावंक मेळटली. तूं सुखेस्तानी तुजे सगळे नंदन जातले. सर्वेस्पराक पियेतात तीचो भागी. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुझी पतीन फळदायक दाखवाली बरी आसतेली. तुझी भुरगीं तुझ्या मेसा भोंवतणी जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वाजतेली. सर्वेस्पराक पियेतात तीचो भागी. सर्वेस्पराचे बेबिरांत आसलेल्यांक असले भाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालो. सगळ्या तुझ्या जिवितान जेरुसालेमाची सुबाम पोवन पळोवंक तुका फावो जावं. सर्वेस्पराक पियेतात तीचो भागी. सर्वेस्पराक पियेतात तीचो भागी. सा पावलोन तेसलोनिकांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हें घडतलें म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. सोम्याचो दीस रातीक येतल्या स्वरा बरी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणात.
आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटनाच गर्भे स्त्रियेक प्रसूत काळार येवणो आयिल्ल्या बरी एकसाणे तांचे वयर विबाड देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती शकची नात. पूण तुमी भावा भयणीनो काळोखान नात देखून तो दीस एका सोरा बरी येवन तुमकां सांपडोवन घालिचो ना. तुमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं, दिसाचीं भुरगीं, आमी रातीचीं न्हय, काळोखाचींय न्हय. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बगार जागृत आनी चातूर रावया. देवाचें उतर हें. देवाची उदुपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्ही मुझे ते एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी मुझे सवे तो यतीस फळ दिता. Hallelujah, 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 hallelujah. सोमी तुमचे सोवे असो. तुमच्या सवी आसू. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयत. एक मनशान आपलें घर सोडून परगवाक वेताना आपल्या नौकरांक आपयले आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे समर्थतेकीर ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पयनार गेलो. 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान ती वयवटाक घाली आनी सडीत 5 तालेंतां जोडली. तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडली. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकर गेलो आनी धरणींत एक फोंड कोंडून आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटीं आयलो आनी येतच तांचे लागीं लेख घेवंक लागलो. तवळू 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो, धन्या 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीकय 5 जोडल्यांत. तवळ ताच्या धन्यान ताका म्हळें, शाबास बऱ्या आनी पातयेनेच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातयेनेचो म्हणून दाखयलें. देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनयाच्या संतोसांत वांटेली जा. उपरांत 2 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धन्या 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीकय 2 तालेंतां जोडल्यांत. ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाबास बऱ्या आनी पातयेनेच्या साकरा. चिल्लर संगतींनी तूं पातयेनेचो म्हणून दाखयलें. देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनयाच्या संतोसांत वांटेली जा. शेकी 1 तालेंत घेतिल्लो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धन्या तूं कठीण मनीस म्हणून हांव जाणा. तुवें ओंपोवंक नातिल्ले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसडूंक नातिल्ले कडेन तूं आरायताय. त्या पासून हांवें भियान वचून तुजें तालेंत धरणी पोंदा पूर्ण दवरलें. धर तुजें तुका पावलें. नसत्या आनी आळशी नौकरा धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें ओंपोवंक नातिल्ले कडेन लुंवतां आनी हांवें आसरूंक नातिल्ले कडेन हांव हारायता म्हणून तूं जाणा आसलोय मू. तर म्हजो दुडू तुवें वाडी कित्याक घालूनाय? हांव फाटीं येतस म्हजें आनी म्हाका वाडी सुमेत मेळटें आसलें न्ही. कानगे देखून ताचे लागचें 1 तालेंत आनी 10 तालेंतां आसलेल्याक तें दिया. कित्याक आसलेल्याक बरोवन वमतसर सडीत दितले, पूण जाचे लागीं ना
ताचे लागीं आसा तें इल्लेंय काडून व्हरतले आनी आतां नाकारी नौकराक भायर काळोखांत उडया. थंय जातालें रडणें आनी दांत किर्लोनी. देवाचें उतर. वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कितलीं तालेंतां दिल्यांत, कितलीं पुरून दवरल्यां, कितलीं गळसिल्यां. थोडो वेळ ह्या आईच्या वाचपा विशयांत समजून घेवंक आनी कशें आमची तालेंतां वाडोवं येता म्हणल्या विशयांत नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. वेकअप अमेरिका म्हणल्या एका पुस्तकांत टॉनी कंपोलो म्हणलो एकलो बरयणार एक नीज गणित विवरिता. काणी न्ही, गणित. नॅन्सी म्हणली एकली स्त्री पेंगटातावून सकयल पॅरलायज जाल्ली, चलोवंक सकनातली, सदांच व्हीलचॅरार आसचेत आसली स्त्री न्यूज पेपरार एक एडवर्टायजमेंट घालता. तुमकां कोणाक म्हणी बेजाराय आसा जाल्यार, जिवनांत समस्या आसात तर जाल्यार, कोणी उलोवंक ना तर जाल्यार म्हाका फोन करा. ल्हानसो एक एडवर्टायजमेंट ब्लॉक आनी तातूंत तिचे फोन नंबर दिला. कोणाक म्हणी बेजाराय आसा, उलया म्हूण बघता, कोणी उलोवंक नात, वांटून घेवंक शेअर करूंक कोणी नात जाल्यार म्हाका फोन करा. आनी ह्या स्त्रियेक दिसाक उण्यार 30 फोनां येतात. आनी तिणें तें एडवर्टायजमेंटान घाल्लें, म्हाका दुसरें कांय काम ना, हांव व्हीलचॅरार आसचें आनी त्या वरवीं म्हाका कांय डिस्टर्ब जाता म्हणून चिंतून तुमी फोन केल्यार थंय कांय पुरो गरज ना. हांव सदांच तयार आसा तुमचे फोन कॉल अटेंड करूं. उण्यार 30 फोनां तिका हरी एका दिसा येतात. आनी तिणें लागीं लागीं 1000च्या चड जीवघात करच्या हंतर आसच्या मनशांक बरोवसो दिवन फाटीं हाडलेले दिसले किर्ती ह्या एका व्हीलचॅरार शेवटले एका स्त्रियेची काणी. आनी वो व्यक्तीचे विशयांत हे न्यूजार पळयता आनी तिका भेटोवंक म्हणून वता. आनी वचून तिच्या लागीं संवाद करतना इतलें बरें मॅट घेवंक कारण कितें गे म्हणून तिच्या लागीं विचारतना ती म्हणटा, हांवें जीवघात करच्या हंतर आसल्ली मात न्ही, जीवघात करच्या खातीर म्हज्या वयल्या फ्लॅटाच्या जणलातावून जीवघात करच्या हांव उडुल्ली. आनी उडटना म्हज्या फाटीचो कोणो मोडलो पूण मरोवंक ना. आनी असो परिणाम जावन आज म्हणसर आनी मरता म्हणसर म्हज्यान चलोवंक जायना, जावचें ना. आनी आस्पत्रेंत हांव म्हजे दोळे उक्ते करतना ह्या स्थितीर आसतना म्हाका एक दर्शन लाभलें म्हणटा ती. आनी त्या दर्शनांत जेजू म्हणालो, येदोळू तुका एक भलायके बरीत कूड आसली पूण पिडे बरीत आत्मो आसलो. आज जावन पिडेची कूड आसतली पूण भलायके बरीत आत्मो आसतलो. म्हज्या खातीर तुवें वावर करी जे म्हण जेजू म्हाका म्हणालो. ही त्या स्त्रियेची काणी, ही ती काणी. आनी ह्या खातीर त्या दिसतावन ती आपणा बरी आसच्यांक, निराशेन आसच्या व्यक्तींक पावोवंक सुरू करी लागली. बसोवंक कश्ट आसलें तर जाल्यार तिचें अशें जें कितें तिच्या लागीं सगळें संपूर्ण आसतना कितें समजनातलें देणें सगळें गेल्या उपरांत, कांय भलायकी नातल्या उपरांत तें देणें ती समजूंक सुरू जाली. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी तालेंतां म्हणटना जायते बडे आमी चिंताव आनी तें सूख म्हूण सांगणाव. आमकां आसचें तसलें आमचें सैमीक जिवीत जियोवंक गरज आसचे तसल्यो संगती. आमकां काम करूंक, आमकां शिकोवंक आनी कितें करूंक, वहिवाट करूंक, बिजनेस करूंक जाय आसचे तसली मोतीची हिकमत, मोतीची चतुराई चुरूक येता. खंडी जावं न्हू, तें आसले वरवीं आमचें जिवीत बरें करून बांदून हाडटा. आज पाप सायबान हो आयतार दुर्बळांचो आयतार म्हणून परगटला. दुर्बळ्यां खातीर पावोवंकूय आमकां एक आपोवणें आसा. आमी कोणूच दळदिरी जाय जे म्हणून देव आशेना. आमी हरी एकल्यांनी आमचें जिवीत बरें करून मांडून हाडचें म्हूण देव आशात. आनी ह्या खातीर आमची मोत आमी वापरन जें कितें आमी करता तें शाबासकेक पावो. पूण निजा की तालेंत म्हळ्यार कितें, पयल्यान ह्या तालेंताचे विशयांत आयकतना खंडीत जावन आमच्या मोतीन एक सवाल उपजोवंक पुरो.
एकल्याक 5 दिली आनी एकल्याक 2 दिली, एकल्याक एकच दिलें. एक तालंत जर कालें करतालो तो. एका रितीची ताचे थंय बिरमत उसारतना आमच्या विशयान ती आमकां एका रितीची बिरमत आसूंक पुरो. म्हज्या लागीं कांय ना, कालें तालेंत आसा म्हज्या लागीं, तांच्या लागीं बरें आसा, हांच्या लागीं बरें आसा, म्हज्या लागीं कांय ना. देखून भाऊन आनी भयणीनो, एक तालेंत म्हळ्यार त्या दळाच्या समाजेंत ताचें मोल कितलें गी म्हणून. एका दिसाची मजुरी एक देनार जावन आसलें, दिनार एका दिसाची मजुरी. आनी एक तालेंत जायचें जाल्यार 100,000 देनारां जायचें आसलें. म्हळ्यार 100,000 दिसांची मजुरी एक तालेंत. आतां एका दिसाची मजुरी 500 रुपये म्हूण घेया. 100,000 दिसांची मजुरी कितली जाता? 5,30. ताच्या उपरांत ताची 3 झिरो आनी हांगा 2 झिरो, 30 लाख रुपये जाले. 30 लाख रुपये. देखून एक तालेंत म्हळ्यार शुल्लक म्हणून चल्लकच उडयनाकात. देखून जें कितें देवान दिलां हर एकल्याक भरपूर रितीन दिलां, कांय उणें करूं ना. हर एकल्याक आसा. तालेंत नातुल्लो कांय नातुल्लो मनीस ना. देखून हें पयलें समजोवचें. दुसऱ्यान जेजू खाली सैमीक संगती विशयान उलयता न्हय. आमी बिझनेस करीत आमी तें करीत जें कितें करूंक नजो म्हूण सांगचें न्हय, पूण खाली त्या विशयान उलयता न्हय, ताच्या की वर्त्यान भावार्था विशयान उलयता. आनी तें देणें आमी हर एकल्याक आमच्या आवय बापायन इगर्जेक हाडल्या तेन्ना आनी पवित्र स्नान इगर्ज माते मुखांतर आमकां दिल्ल्या तेन्ना तो आमकां दिला. आनी जायते पटीन तो भावार्थ त्या भावार्था विशयांत वाडवळ जोडूंक विविध रीत जावं पुरो. दोतोने मुखांतर, मिसा मुखांतर, रेतिरे मुखांतर आनी नियाळा मुखांतर, पवित्र पुस्तक वाचचे मुखांतर, जमते मुखांतर आमी तो वाडोवंक थोड्या मापान म्हण प्रयत्न केला. करूं ना म्हूण सांगूंक जायना. पूण सवाल हें आज, आमी हेरां संगतींनी वाडोवंक प्रयत्न केल्ले तितले भावार्थांत वाडोवंक प्रयत्न केला गी म्हणलें सवाल. दाखल्याक आज आमच्या भुरग्यांक आमी सकाळीं जावन सांजेर म्हणसर ह्या संवसारांत एक्सपर्ट जावच्या खातीर आमी ट्रेन करता. जावंक पुरो स्विमींगाक, जावंक पुरो डॅन्साक, जावंक पुरो म्युजिकाक, आनी कितें ट्रेनींग दिता, फॅसिलिटी दिता. बरें करूंक नजो म्हूण सांगना. सवाल आज हांवें विचारचें न्ही, हेची वाचपां विचारतात. आमच्या भुरग्यांक संवसारी दिश्टीन एक्सपर्ट जावंक मात्र आमी शिकोवण आसा गी म्हणलें. जर संवसारी दिश्टीन मात्र आमी तांकां एक्सपर्ट जावंक प्रेरण दिता, पाठिंबो दिता, अवकाश दिता, तर शांती समाधान आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत खंडीत जावन येवचो अवकाश उणो जाता. कित्याक शांती समाधान देवाची आस्त, ती आस्त मेळची कोण भावार्थान त्या देवाक वळखतात आपल्या जिवितांत, कोण भावार्थान वाडता ताका मात्र. उरिल्ल्यांक आस्त मेळात, संवसारी आस्त मेळात, ग्रेस्तकाय मेळात, नांव मेळात, पूण शांती आनी समाधान मेळचें ना. प्रॉब्लेम हेंच आयच्या समाजांत जावचें तसलो समस्या हो. जी कितें ग्रेस्तकाय, वर्ती ग्रेस्तकाय देवान आमकां दिल्या त्या विशयांत आमकां सड पडोवन वचोंक ना. उरिल्ल्या संगती विशयान आमकां मस्त पडोवन गेला. देखून पयल्यान ह्या भावार्थांत वाडोवंक आनी तो भावार्थ आमी कशें तो भावार्थ त्या तिसऱ्या व्यक्तीन पूर्ण दवरलो म्हणून जेजू ह्या ओपारीन सांगता. आनी तो पूर्ण दवरल्याचें कारण तो नवकारत म्हणटा. हांव जाणा आसलो कित्याक पूर्ण दवरलें म्हळ्यार तूं एक ओंपूंक नातले कडेन लुंसो आनी आसडूंक नातले कडेन आरावसो तसलो कठीण मनीस. देखून हांवें पूर्ण दवरलें. म्हणजे त्या दनये विशयांत ह्या नवकारांतय आसले तसलो राग या सूख चिंताप. जर तो धनी तसलो व्यक्ती जाल्यार हाका धर्मार्थ जावन 30 लाख रुपये कित्याक दिता? कित्याक दिता? ताका आनी कोण आदी येता आसले. म्हणजे हें कन्क्लुजन त्या नवकाराचें सूख कन्क्लुजन. आनी एका रितीन सांगचें तर जाल्यार जर देवाच्या विशयांत तुज्या मतींत सूख अभिप्राय आसा तर जाल्यार ती तुजी सूख. देव सुखीदार न्हय त्या खातीर. देखून देवा विशयांत म्हाका भावार्थ ना, देवा विशयांत म्हाका बरी अभिप्राय ना, देव म्हाका शिराप घालता, देव तांकां तें करता हें करता म्हणलें तसलें सूख अभिप्राय आसा तर जाल्यार तुवें सारको करूंक एक वेळ. देखून 33 आयतार आमी निजाकी जेजूची वर्तीं कामां आमी नियाळन ह्या लितुर्जीक वर्सांत निमाणें आळे ह्या जेजू थंय म्हाका भावार्थ आसा ताणें हें केलां म्हणून समजून जें कितें आसा तें वापरूंक उलो दिवचो तसलो आयतार. भावण आनी भयणीनो, मादर तेरेसा खंडी जावन तुमी आयकलां, एक ल्हानशें गडीत परत तुमच्या उडासा काडटा. तिच्या वयर
कन्वर्ट तर करता म्हणून एकटी केस घाल्ली, एकटीने जायते पटी केस घाल्ली. ह्या एक पटी जाल्ल्या केसीन तिका कोर्टीक आपयली आनी ती गेल्ली. आनी जड्जान विचारले तेन्ना हो आरोप सारको गी म्हणून विचारले तेन्ना ती म्हणाली, असल्या भुरग्याक हातान घेवन ती म्हणाली, ह्या भुरग्याक हांवें डस्टबिनांतान घेतलें, एका दिसाचें भुरगें तें डस्टबिनांतान काडलें हांवें. आनी त्या भुरग्या सांगता, म्हजो मोग हांवें वांटून घेतलो, म्हजो वेळ हांवें वांटून घेतलो आनी त्या भुरग्याक खाण जेवण शिकप तें सगळें दिलें. पूण म्हजे कडेन आसलें सगळेचे चड जावन आसा भावार्थ. म्हजे कडेन जें कितें हांवें त्या भुरग्याक दिल्लें तें सगळें सांगता गेल्यार आनी जें कितें भावार्थ जेजू थंय आसा ताच्या मुखार हें दिल्लें हांवें कांयच न्हय. देखून म्हजो भावार्थ त्या जेजू थंय हांवें ह्या भुरग्याक दिल्ल्यान कितें सूख आसा. केस डिसमिस्ड. भावन आनी भयणीनो, आमी जायते फावटी चिंताव कोणा एका व्यक्तीक कुमो करची म्हळ्यार पयशांनी मात्र म्हणून ना. पयशांचे की उरत्यो जायत्यो संगती आसात. जर आमच्या भुरग्यांक पयिल्ल्यान भावार्थांत वाडोवंक, भावार्थ म्हळ्यार खाली एक बायपाट करून सांगचें तसलें न्ही. भावार्थ म्हळ्यार तुवें तुज्या सगळ्या जिवितांत कितें आरायलाय नेरायलाय देवा विशयान समजून घेतलाय तो भावार्थ. तो पुंजो तुज्या भुरग्याक या तुज्या शेजाऱ्याक या आनी एका व्यक्तीक दिवचो. तो घेवंक तांकां तयार करचें, घेवंक तांकां उक्ती करचें. कितें करया? युक्रिस्तीचें बलिदान आमी भेटोवन आसा. परत तो आल्तारीर येता. त्या ताच्या स्वसमर्पणाक त्या आल्तारीर ताणें आपणाक कसो दिवच्या त्या देण्या मुखार दुसरें कांयच न्हय, दुसरें सगळें नगण्य. खाली एक तालंत दिता न्हय, जेजू आपणाक कसो दिता, आपणाक कसो दिता. कित्याक दिता? आमच्या जिविताक एक अर्थ मेळाचे म्हणून, आमच्या जिवितांत खरी शांती समाधान बरेपण आसाचें म्हणून. जर ताका घेता आनी कांय जायनातले बरी वेता तर जाल्यार जर समर्पक सारकी तयारी करिना, जर थोडेपणी आमी चिंतेना, जेजून आनी कडेन सांगिल्ली वपार आसा. ह्या संवसारी संगतींनी मनीस इतलो शानो सर्गींच्या संगती विशयांतल्या चिंच्या व्यक्तींच्या की संवसारी संगती विशयान चिंचे मनीस चड जावन आसात. ह्या चड शाणेपण वापरतात. आमी संवसारी संगतीन इतलें शाणेपण इतली मोत वापरतना सर्गींच्या संगती विशयान थोड्या मट्टाक म्हणी वापरूंक नुजो गी. जायते फावटी भावार्थांत वाडच्या विशयांत आमकां एका रितीची उपगोण, एका रितीचे आळसाय मतने, एका रितीची लज आसा म्हणयत. आमी आज क्रिकेट फायनल आसा, क्रिकेटी विशयान उलोवंक आमकां कांय लज बगना. पॉलिटिक्सा विशयान उलोवंक आमकां कांय लज बगना, कांय बें बगना. आमकां उतरां सरारां येतात. आनी एकल्या शेजाऱ्या विशयान खोडी काडून उलोवंक आमकां कांय लज बगना, बें बगना. पूण भावार्था विशयान उलयतना उलोवंकूच उतरां सुटना, बिलकूल सुटना. आमच्यात वाड्या जमती वेळा पळया, एक मागणें करूंक स्पॉन्टेनियस मागणें करूंक आमकां उतरां येनात, वगत रावचें. भाऊन आनी भयणीनो, भावार्थ पूर्ण दवरूंक आसचो न्हय. तो वापरले तेन्ना मात्र वाडटा, तो हेरां लागीं वांटून घेतले तेन्ना मात्र वाडटा. तो पूर्ण दवरलो जाल्यार नाश जाता. भावार्थांत वाडया. भावार्थ सिरियस जावन घेवया. तें देणें बेश्टेंच होगडावचें नाका. कित्याक आज संवसारांत चड आनी चड ह्या भावार्था विरोध ते सवाय येवन आसात. जर आमचें कुटुंब, जर आमचीं भुरगीं बाळां चड आनी चड शांती समाधानान आनी एकवटान जियेचे, तो सोमी जावन आसा जे आमच्या जिविताचें, आमच्या कुटुंबाचें केंद्र. हें देणें आमी सोमेस्तांक फावो जावं. उबी रावया. एका निजा देवातय आमचो भावार्थ आतां आमी परगटया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार. आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलो सुपूत तो, सर्व काळा आदी बापा तावन जल्माला. देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड. खऱ्या देवा तावन उपजाल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्माला, ताका रसूंक ना. बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत
सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मुनीस जालो आनी आमचे पासत पोन्स पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता तावन नीप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फोवो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा पातकांच्या बक्षान्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हणून मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. भाव भयणीनो, देव आमचो बाप, जेन्ना आमी आमच्यो तशेंच गरजेवंतांचे इरादे तांच्यो गरजो ताचे थंय समर्पित हांव आमचो भावार्थ आमी व्यक्त करता. आमचे थंय भावार्थ ना जाल्यार ताचे लागीं आमी विसारिना. तर सगळ्या गरजेवंत लोकांच्यो त्यो गरजो ताचे मुखारांत आमी दवरया. पोदवेदार बापा, तुझे राज या संवसारी बांदून हाडो. वावुरच्या पापा साहेबा, सर्व बिस्पांक, याजकांक आनी धर्मिकांक भावार्थाचे खरे शक्ती जावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या संवसारी राज मुखेल्यांचेर बेसांव घाल. सर्व लोकांक एक बरें हाडल ते दिवंक आनी लोकांच्या गरजांक पावोवंक तांचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. क्रिस्तांव कुटुंबांच्या सांद्यांनी भावार्थाचे देणे फलादीकपणीक जियोंक आनी ते देणे हेरां थंय वांटून घेवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. वायट सवयेक वळख जावन आपल्या कुटुंबांतावन आनी आपल्या भावार्थांतावन पयस जाल्ल्या युवाजनांनी तांकां लाभल्ले भावार्थाचे देणे सोदून काडूंक तांकां पवो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बवरी आजार आसल्या आमी सोमेस्तांनी आमचो देव सर देण्याचो दातार म्हूण वळखून आमकां मेळिल्ल्या भावार्थाच्या देण्यान तिरासन जोडूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. गरीबर मौन रोड आमची वैयक्तीक प्रार्थना आमी भेटोवया. प्रत्येक जावन आयचो आयतार दुबळ्या धाकट्यांचो दुर्बळ्यांचो आयतार संडे ऑफ द पुअर, डे ऑफ द पुअर म्हणून पाप साहेबान परगटला. जे कोणाची आमकां वळख आसा, कोणाक आमची गरज आसा म्हणून आमकां बघता, त्या सर्व दुर्बळ्या भावंडांक सोमया मुखार हाडया. सर्गींच्या बापा, आमी उसारली तशेंच उसारिणांतल्या आमच्या काळजा मनांत आसची सर्व त्या सवान तुज्या मुखार आमी दवरता. भावार्थांत वाडोवंक तुज्या हजरपणाक साक्ष जावन ह्या संवसारांत जियोवंक आनी हे संवसारी पयन कबार जाल्या उपरांत सर्गींच्या सुखाक पावोवंक गरज आसचें सगळें आमकां फावो कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कानी काढू सुम्या आमी भीती सुशी सुमल्या आमकां सामी जिसू संगी दुनिया तुका समर्पिता. गोवा वंदो दाकां सुरू कुर्तामच्या कष्टवावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल दुनिया पवित्र कर वावरामसो. कानी काढून सोम्या आमी वेदी सरशी सुमल्या
आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. भावां भयणीनो, आमी भेटोवचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आनी आमच्या केपूस वास स्पोर म्हणून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धीन वासुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. इतले कनवळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सडवणदार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानतले तेंच आमचे सवें तुका मानूंक, पाताक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Dălbaranțul servesc tu, să care sosa bărla tucea, voi pava. Sărghi tu ca ce, sărghi tu ca ce, Sărghi-ți puraci navi, e tata ca cei cei. Sărghi tu ca cei, Sărghi tu ca cei. बापा, खरोच तुम पवित्र. तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परगतुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो.
जिजू मेलो जिजू जीवन जाला जिजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरण असो आणि जीवन पण असो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिनवसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा विटात पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे आजिक्य वर्गा बरोबर तिका प्रतिमागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या बामणीचे वखद कर तांकां आनी तुजे सकती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे फजोळीत तुमकां मात पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. हांव खांबरे देवाची माये संगती भाग्यवंत तुजो पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व कळे तुका मागोन सगळे भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमकां ग्रेस्त करच्याक तो दुर्बळो जालो. देव सैमांद एक करच्याक ताणें मनशा सैम घेतलें. किरकोळ मनशा पण घेतलें मात न्हय खुर्सार आपणाक संपूर्ण जावन खाली केलो आमकां देवाची भुरगीं करच्याक. ताणें शिकयलें प्रार्थना सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कडल्यान सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याऱ्या जोडती पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमणे आमकां समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपोवन घेतले मी सुमेस्तां सुभागे. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं.
जेजू मुखार जेजू दयाळ वचीत येवका शिता स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या ती घडटा तुकाच म्हाका भोगून दिताय आत्मिकान सता सासनी जिवीत म्हाका लागून कुरसार जिवत पिलोय आत्मात सुसून जीवन अर्पून तुकाच भेटो दिलो तुझे कुशीक त्याग केलोय बापा कुशीक खासालोय तुझे कुशीक त्याग केलोय बापा कुशीक खासालोय जेजू मुखार जेजू दयाळ मोचेत येवका शिता स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या ती घडटा तुकाच म्हाका भोगून दिताय आत्मिकान सता जेजू मुखार जेजू दयाळ मोचेत येवका शिता स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या ती घडटा तुकाच म्हाका भोगून दिताय आत्मिकान सता गडीभर आमच्या दोळे दांपुणू सोम्याक आमी अर्घ दिवया. भलायके बरीत आत्मो भलायके बरीत मोत आमचे थंय आसच्याक आनी तशेंच भलायके बरीत कूड आसच्याक तो आशेता. ह्या खातीर ताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसूंक ह्या युवकरिस्तान तो आयला. सुम्या तुका अर्गां होगळाप मान आनी महिमा. जें कितें तुवें म्हजे खातीर आमी हर एकल्या खातीर केलां तें आमच्यान समजूंक साध्य ना. सुम्या आमी बावरतान पातयेता वळखता आनी स्विकार करता तूं आमचो सोमी आनी दणी. आमी अनाथ न्हय निर्गतीक न्हय तुजी भाव आनी भयणां सर्गींच्या बापाची भुरगीं.
आमच्या जिविताची हर एक घडी तुझ्या मोगांत आनी तुझ्या हजरपणाक साक्ष जावन जियोवचे तसले जावन करसूंक आमकां फावो कर. हर गाणी होगळाप तुका सुमयांची सो, मान आनी महिमा तुका सुमयांची सो, अरदान आनी वंदन तुका सुमयांची सो. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मासरगत घेतला. हे संस्कारलेले जवान आपल्या उडासाक आमी घेवचे म्हणून ताणें फरमायला. ह्या पोशना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हणून खालतेपणी तुज्या लागीं आमी मागता क्रिस्तमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोबी आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमच्या वयर घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आणि कृपेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Bawat susulong, uswadam sofakun, diranami burun, pergutya Krista, shanti pasut maurun, niti pasut susun, santos segyan hadun, samyasat semoga, Jisu Tuhan suatai, bukan Tuhan kasambai, kurpen serami asu, Jieshi kesedangkan, Jisu Tuhan suada, bukan Tuhan kasambai, kurpen serami asu. Mukal putra suwe, hongkwan muria shirwati angkan. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तना, वांजेल, प्रेरणदायक आणि सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आणि त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आणि हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आणि नव्या वर्साक देवाच्या उतरा सोवे मेट काड.